तेजे चेड्याचो जेन्ना तो रडोंक लागलो तेन्ना आमकां सगल्यांक तेणें रडयली. It was very good. Ending was very nice, touching. बरं झाला बाय कशें जालें कित्याक रडटा कित मॅसेज डायरेक्टराक कित मॅसेज दिवपाक जाय तेकानी व्हडलो मनीस आमी एक व्हडली टीव्ही आहा बोबाड मारता विनोद येयलो म्हणून सदांच विटयता आमी शेफिनो व्हेरी इमोशनल किती याद रे फेवरेट पार्ट खंयचे लागले एंड पार्ट Last वाज मायरान कॉमेडी. आनी तुगे व्हिडिओ हांव स्वता चोयता हा बरें देव बरें खरें चोयता वय वय सगळे व्हिडिओ तोच काढता रेस्टॉरंटान न्यू रेस्टॉरंटान लोक येवपा लागला आतां टायम जालो आसा ऑलमोस्ट 15-20 मिनटां उरला. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव विनोद नायक. आयज हांव खंय येयला हे पयलेच फावटी हांगासर येयला हांव फेल्थम म्हणटा थिंगा येयला आमी. फेल्थम जे जागो आहा न्ही हे मातशें इतर वचून मातशें लागीं पडटा आनी सावथ वचून बी एक 7 ते 8 मायल हांगासून आसा. तर आयज 17 ऑगस्ट आसा आनी आमचो यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ कोंकणी तियात्र बाब मायरन हेजो शो आज हांगासर आसा फेल्थम म्हणटा थिंगा. कालचो शो एकदम हावसफूल गेलो. खुबशे 100-200 लोक येवन परत गेले खंय. ऑलरेडी मेन्शन केल्ले की पयलींचे 2 शो आहा ते ऑलरेडी हावसफूल जाल्ले आसा पण येवचे पयलीं एक फावटी चॅक करून घेयात. तर आयचो शो बी आतां दनपारचो हावसफूल आसा आनी सांजचो बी हावसफूल आसा. येयले काय ना 2-3 एंट्रन्स आहा. GPS कितें करतात ते एंट्रन्सून व्हरता. ते एंट्रन्सून वचपाचें न्हू हांगासून येवपाचें अशें येवपाचें. थंय तो बोर्ड लायलो आहा पळय. मागीर तुमकां हांगासर तियात्राचे पोस्टर दिश्टी पडटले. हे ऑलरेडी जाल्ले आसा. आतां हेजो रिपीट शो आसतलो ते पळय हेजो रिपीट शो आसतलो. हेजे टायम टेबल हांव चेंज करून तुमकां दाखयतलो. अशें येवपाचें डायरेक्ट स्ट्रेट गाडी आसल्या ते वटेन वचपाचें अशें येवपाचें हे वटेन. आतां खुबशे लोक येवपा लागला. आतां टायम जालो आसा 2:15 आयचो शो एकदम गचागच भरलेलो आसा. जाता तितली आमी तुमकां म्हायती दिवपाचे प्रयत्न करया. हांगासर एंट्रन्स कित्याक खाणा सगळ्यांक शुटींग काडटा हांव कितें सांगपा जाय सांगा. हांव जॉन डायस हांव वास्कोकार वास्कोकार हय आनी हांव तियात्राक गेलो आहा आनी बरो तियात्र म्हणून म्हाका सांगला जायते जाणांनी. हय सो तियात्र हावसफूल आहा हे शोक हय आनी आमचे फ्रेंड सर्कल आनी रावले सगळो लोक भितर येवन जाला. कामिलो आनी आमचो आर्मस्ट्रॉंग मिसेस आहा हिंगा. हांव सेल्वीक तो म्हाका खूब लायक आहलो. आतां तेजे चेड्याचें पळोवपाक गेला. ओके हांव आखता तेणें बरो वावर कोत्तलो आपणाचो बापायचें. मायरन हय मायरन आनी यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ कोंकणी तियात्र कोंकणी तियात्र आनी फर्स्ट तियात्र हय. आनी इतलो यंगस्ट तो. हय ओके यंगेस्ट डायरेक्टर हय म्हाका खूब भोगता कित्याक सेल्वीक हांव खूब मानतालो. तेजे तियात्र हांव केन्ना सोडनाहलो हय कित्याक तो आहल्यार हांव कमी वयतालो हय जाय जाण अशें म्हणटाले. हय हय तो कोणूय जावं पूण तो आहल्यार म्हाका उमेद अशी उमेद. हय हय आवय ते आतां जायत जाण म्हणटात मायरनाक चोवन आमकां सेल्वी अशें दिसता पड दिसता तसो दिसता. तेसो दिसता तो. हय आनी तशें खूबशे ताणें आपणाच्या बापायचें नांव राखचें. हय हय आतां रायझींग स्टार आहा आनी जायते लोकांचो आवडती कॅरेक्टर आहा तो. हय आनी जायते तियात्रान आहा आनी देखून हांव येयलां. हय म्हाजी मिसीस ताका घेवन येयलां. हय बरें. कितू पयस येयले तुमी आतां हां कितू पयस हांव हॉस्टेला बेस्तान येयलां. ऑन्सलो थिंगसान हिंगा येवपा चड पयस हय एक 15 मिनट लागता 15-20 मिनट लागताय. रोखडे पावताय न्ही. ओके आनी कित मॅसेज दिवपा पळयता तूं डायरेक्टराक. डायरेक्टर ताणें जो ते भाशेन तो जो पाय कोत्तालो तेच सेल्वी कळ्ळें न्हू ते भाशेन ताणें नांव राखचें. हय कळ्ळें न्हू हय आपणाचें पायचें कित्याक हेज्या फूड तेणें पायत भाशेन चडोवचें. हय आतां तुमकां कशें दिसता तुमकां
किती डिफरन्स दिसता दोगांय भितर दोगांय सेम दिसता डिफरंट म्हणून जायत चोयले ते गेले हय पण जायत एक्टिंग तेगे पायच भाशेन पायच पाशी पायच भाशेन, कोत्ता हा, हय. आणि करू कित्याक तेच जाय लोकांक. तेच जाय लोकांक कळलें न्हू बाबा हय आनी मातशें अपकमिंग जावपाक जाय पाहिजे भाशेन पायच भाशेन आणि भुरगो आहा. भुरगो ल्हान हा ओके कोत्तलो तो, हेच्या फुडें. कोत्तलो सेल्वेशन हांव तो वयर काडटलो हय. हांव तेंच इतलें देव बरें करूं देव बरें देव बरें कोत्तो हय, बरें. बरें तुगे नांव कितें मारता मारता या. गांवां खूंय नेवरा निवडा तुमी सगळे निवडाचे ही म्हाजी बायल ओके आय एम फ्रॉम नेवरा ओके हांव गोंयांत पिण्णी नागवा पिंडी नागवा हय ओके हांव पयलो सेल्वीचो जायते तियात चोयतालो आहा. आनी म्हाका तेगे लायक हय आतां तेच भाशेन तेगे चेड्याक एक्टींग जायत चोयलां हय आनी म्हाकाय लायक जाला साम सेल्फी भाशेन हय हय आनी हेज्या फुडें तेणें पायच भाशेन वयर नांव काडचें काडचें बरें बरें म्हजें नांव कामिलो फेर्नांडीस सपोर्ट तेका काल हांव हय कळलें न्हू तुमगे सपोर्ट आहा तेका शिवर हय बरें तर ते तो चयतो तुका व्हिडिओ तुमगेले तुमगे मेसेज पावय तेंकोडे देव बरें करूं तुका थँक्यू बाबा बरें थँक्यू तुका बरें आमी आनी हांव सपोर्ट तुका सदांच सदां आसतले आमी व्हिडिओ सदांच घालतले. आसता हिंगासर आं बरें आमच्या तियात्राक आमी सदांच आसता सगळ्या तियात्रांक हय काम ना आमी येताय हय हय आनी तुगे व्हिडिओ हांव स्वता चोयतां आं बरें देव हांव बरें स्वता बरें चोयतां हय हय सगळे व्हिडिओ तोच काडटा रेस्टॉरंटान न्यू रेस्टॉरंटान थँक्यू तुका तोच काडटा बरें बरें देव बरें तिकेट घेवन येवपाचें तुमी हांगासर चॅक करपाचें जे ऑनलायन बूक केला न्ही फोनाचेर बीन तेंच्यांनी हांगासर येवन मातशें आपआपली तिकेटी घेवपाचे हॅलो 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 पळयात आतां जाला स्टार्ट एक शो आतां काबार जाला शो फूल हावसफूल आसलो आनी लोकांक भरपूर आवडलो तियात्र आनी तुमी जर हो शो पळयला जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनात कळयात की तुमचें ओपिनियन कशें आसलें आनी तुमकां हो तियात्र कितलो बरो दिसलो हां कशें आसलो तियात्र हां बरो हा एकदम बरो हा बरो आहा तर एंडिंग बरी हा सारखी गुड न्यूज स्टोरी आहे लोक सगळे हॅपी ऑलरेडी फूल हा टिकेटी सोल्ड आउट जाल्ले आसा आनी हो रिपीट शो तुमकां पळोवपाक मेळटलो केन्ना पळोवपाक मेळटलो तें सारकें अपडेट तुमकां मेळत जातलें तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही फूल हावसफूल हावसफूल तियात्र कंट्रोल जायना हावसफूल ओवरलोडेड फूल हावसफूल कितू जाण पोते गेले येवन कितू जाण पोते गेले येवन येन मरे जायते लायक 150 लोक गेले 150 लोक पोते गेले काल 200 लोक गेले खंय आयज 150 गेले कंट्रोल जाता मरे जायत जाण जाता 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 ओके बरें बरें एन्जॉय करा कित्याक चड लोकां तिकेट मेळूं ना न्हू तेका लागून प्रॉब्लेम टिकेटी नाही टिकेट सोल्ड आउट जाले सोल्ड आउट जाले सगळे हाली एक टिकेट ना खंय चोया हालीगोडी येतो ते ओके पण कोणा मेळो ना ते हाली येतले हाले येतले हाले पोतू ना शो ओके ऑल नेक्स्ट वीक पोते अरे बरें 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 टिकेटी थंय मेळटा टिकेटी सोल्ड आउट इस्टन टिकेटी आहाय तिकेट सगळे काबार ह्या शोचे आनी फाल्यांचे काबार हे शोचे काबार फाल्यांचे कितें फाल्यांचे तिकेट काबार फाल्यांचे काबार खंय येवपा पयलीं एक फावटी चॅक करा बेश्टे इतले पयस येवन तुमकां फुकट वयचे पडटले या हां फाल्यां तिकेटी कोणें कॅन्सिलेशन केलें जाल्यार मेळटले हां फाल्यांचे कॅन्सलेशन जाल्यार मेळटले पण एक फावटी येवन चॅक करा तुमी तियात्र पयले ऑलरेडी आज पळोवपा येयले ओके येतात खुंयसान येयले तुमी आमी हॉन्सलोसान येयले हॉन्सलो चड पयस हिंगसान हॉन्सलो टिकेटी बी मेवले चड कासी पडले टिकेटी मेवपाक पिटरा कडेन हां पिटराक ओके ओके ऑलरेडी बुक केलोले पिटरा कडेन नांव कितें गेलें ज्वारिता आनी एंटनी गांवां खंय सावंटे सावड्डे ओ तुमगे नांव कितें हांव म्हणलो तुका गोवाडे सेबी 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 गोवाडे सदांच इथे आमी चल शेफिनूर ओ बरें तो कोंकणी टीव्ही आनी शेफ डाऊन पळयता तर तुमी हां दोनूय सबस्क्रायबर मेळ्ळे आमचे तुमी जर हो तियात्र पळयला आनी तुमकां कशें दिसलें कमेंट्सांनी कळयात आनी तुमी पयलीं पळयला तियात्र फर्स्ट टायम पळयता हे तियात्र पळयला तुजो डॅडी आमी फर्स्ट टायम ओके तुमकां जर तियात्र बरें दिसलें न्ही जाल्यार तुमचें ओपिनियन कितें आहा तें कमेंट सेक्शनान कळयात डायरेक्टर पळयतलो स्वता सगळे मॅसेजी आनी तुमकांय कितें मॅसेज दिवपा जाय
डायरेक्टराक थिंगा दिवपाक शकता तुमी कशें दिसलें तेगे एक्टींग आनी हें तें सगळें वय वय हां विल्बन तुमगे सोयरो ओके बरें तर एन्जॉय करा ओके बरें मेळचें थँक्यू बाब नांव कितें तुमगेलें हांव फादर एशलिफ कोरिया गांवान वेळ्ळेचो आनी सर्गेस्त कॉमेडियन सेल्वी जावन आसा मुगे तितीव त्याच्या उद्देशी खेरीत भाशेन म्हाका हे संदी मेळ्ळी जायते फावटी तियात्रान काम करपाक आनी पयलोच तियात्र खेरीत भाशेन हांव नाचलो तो म्हणल्यार रिचर्डाचो मायचें करून गोठोन सासूमाय खावयता मटन तेच परी कॉमेडियन मायरन जावन आसा मुगेलो कजन खेरीत भाशेन म्हाका एक संदी दिल्या ह्या तियात्रान कांतार म्हणपाक आनी काय बरें म्हज्या तितीवाच्याच आदारान ताच्याच कांतार हांव म्हणटा काय बरें दिसता तुमी जाय तो म्हाका तेंको आनी सवकार दितात जायतीं जाण म्हणटात सेल्वी परतून जिवो जाला पूण हो जागो ताचो कोणाच्यान घेवपाक जावपाना पूण ज्यो यादी ताणें आमचेर हे माचयेर दवरलेल्यो आसात त्यो हांव नव्यान उत्पन्न करूंक सोदतां तुमकां सगल्यांक सगल्या बरेपणा खातीर हांव दिनवासतां तुमी म्हाका शाबासकी दिल्या म्हाका पालकार वाखाडला त्या खातीर काळजांत तावन देव बरें करूं आतां हांगासर इंग्लंडान तुमी फर्स्ट टायम येयला हेजे पयलीं येयलेले तुमी ना आयज हांव इंग्लंडाक लंडनाक पयले फावटी येयला पयले फावटी आनी लोकांनी जाय तो म्हाका मानून घेतला येवपाक जायत्यो डिफिकल्टीज आसल्यो हय पूण देवाचेच येवजणे प्रमाणे हांव हांगासर पावलो आनी येता आसतना हांवें पयलें म्हणलें तितीव तुका जाय जाल्यार तूं म्हाका लंडनाक पावय आनी ज्या लोकांनी तुका मोग दिला तांकां ही नव्यान ताच्यो यादी जिवाळ करूंक म्हाका ही संदी फाव कर आनी म्हाका दिसता देवाच्याच आदारान आनी सेल्वी तितीवाच्या म्हज्या ताच्या नांवान हांव हांगासर पावलो आनी ह्या लोकांकूय ह्या कांतारा उद्देशी हांव खुशाल करूंक पावलो लोकांनी म्हाका मानून घेतला जायतीं जाण म्हणटालीं सेल्वी परतून आयलो ताच्यो यादी परतून जिवाळ जाल्ल्यो आसात देखून लोकांकूय काळजांत तावन देव बरें करूं पळय आतां तुमकां पळयतात लोकांनी इतल्यो सिट्यो मारल्यो अशें की खूब तियात्रां तुमी हांगा लंडन केल्ले भशेन हे सगळें पळोवन तुमचे मनाक कशें दिसलें म्हाका खूब खुशालकाय जाल्ली आसा कित्याक पयलेच फावटी लंडनाक आयलो आनी इतलो सगोट लोक भोव करून म्हजो डॅडी ह्या तियात्राक जायतीं जाणां खुशाल जालीं जायत्या जाणांनी विसल मारल्यो परत आपयलो जायत्या जाणांनी बरे विशीज दिल्यो देखून आनीकूय खुशालकाय आनीकूय उर्बा वाडलेली आहा हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा कशें आहा तूं आयज हांव आहा बरें फर्स्ट शो चोयलो सेकंड शो ना आतां येयलो आतां नॉर्मल तूं सगळे टिकेट घेत न्हू हय म्हाका लिसन दिता बट मुगो अशें हेजें बरें येयलां मरे न्हू ज्यो हालें ताचें बरें काडलां देलजीच्या मातयेन एअरपोर्टार बेस्ट येयलां बरें येयला आमी एक व्हडली टीव्ही आहा बोबाड मारता विनोद येयलो म्हणून लायक माल तूं व्हिडिओ फुंयतोर व्हिडिओ लायक माल हय फुंयतोर वास्को आयज बरें दिसता मरे तुमी चला नांव कितें म्हटलें आग्नेलो आग्नेल टिकेट पयले शिवाय तुमकां भितर धाडपाना आग्नेल हाय और शो बरा हाऊसफुल आहा हाऊसफुल आंबे बाब रिस्पॉन्ड पयले तुमी दोन उतरां तुमचे हेचोन तुमकां कशें दिसलें एकदम बरें दिसलें कित्याक आमी जेन्ना हांगासर मायरनालो तियात्र घेवन आयले म्हजो डॅडी येताच खबर मेवली सगळे शो चडशे हाऊसफुल जायत आयल्यात म्हणून हय पूण आयज हो आमचो सेकंड शो हांगा फेलतमान हय म्हणटच हांगासर पयसो 2:30 शो आलो तो सारको हाऊसफुल कित्याक आमचे सर्गेच सेल्वी कॉमेडियन सेल्वी जो आमचे बराबर जायते वर्सां ताणें एक्टींग केलें पालकार आयज ताचो पूत कॉमेडियन मायरन ताणें हो पयलोच तियात्र आपलो लंडनाक हाडलो गोंयभर दाखोवन आतां परत ताणें लंडन घेवन येवन परत गोंय आतां ते शो आसात मागता सगल्यांनी तुमी हांगासर लंडन लोक कोण आसात तांणी एकामेकाक सांगून खंय शो आसात ते मातशे डेट फायंड आउट करून कॉन्टॅक्ट नंबराचेर कॉल करून तुमची तिकेट बूक करून तियात्र सगल्यांनी पोवचो बरें देव बरें करें तुमकां तुका देव बरें करूं विनोद बाब केरीत परी तूं जाय तो पयसतान येता ही आमची कोंकणी टीव्ही आनी आमचे तियात्र खरें बरे भशेन प्रमोट करता तुका काळजांतल्यान कोंकणीच्या नांवान देव बरें करूं थँक्यू मागता खेळा लागीं आमच्या डायरेक्टराक फुलांचो बुके दिवं बाय रोमा कशी आयज एकदम बरी देवाचे कृपेन आनी समेस्त लोकांच्या मागण्यांनी
तुमकां पळोवन लोक खूब खूश जाता आतां जशी तुमची एंट्री जाता लोक एकदम एक्सायट जाता एकदम बरें दिसता तांकां पळोवपाक कितें म्हणणें तुमचें इतली वर्स जाली हांव हे पालकार आहा हय आनी भुरगेपणासान आहाच सो लोकां हांव नको लोक म्हाका कितले मानून घेतो पूण लोकांन म्हाका हे पालकार मानून घेतलां तें खरें कित्याक आनी लोकांकूच लागून आयज हांव पालकार आहा पासून म्हाका हो देवान एक हें दिलो पालकार रावंक आनी मागता देवा कडेन जितली वर्स मुको जातलें हे पालकाचेर रावन तुमकां मुगे वावर दिवपाक मुगे वावरांतल्यान एक बरो संदेश तुमकां पावोवपाक सो देवाको मागता देवान म्हाका दिल्या पुरो एक क्वेश्चन आसलेलें आतां म्हाका विचारूं काय ना विचारूं काय ना अशें दिसलें हांव कितें म्हणटा आतां इतले तियात्र तुमी केले हय तुमी एज अ डायरेक्टर हय येवपाचें तुमचें इच्छा आहा फुडें कितें प्लान आसा कितें येतले तें विचारूंक वयतालो हांव पयलीं हांवें मुगे घरकारां सांगाताक आमी तियात्र हाडले पालकार आं सो आतां जालीं 7-8 वर्सां तो UK आहा हय सो प्लॅन आहा आनी लागीं बी आहा हय सो म्हाका सगळे मुगे ऑडियन्सा सपोर्ट जाय सो तेंच्या मोगा वरवीं म्हज्यान हो फुडें व्हरोन जातलो पूण मुगे एस म्हूण एक हांव पालकाचेर हाडटलें आनी हाडपाक अशी ड्रीम आहा तुमचें वय वय आहा आनी हाडटो म्हळ्यार चड लेटूय न्हू आनी एक 2-4 म्हयन्यांनी हांव पालकार हाडटलें हय बरेंच बेगीन लागीं आतां बरें मातशें म्हाजें क्वेश्चन मातशें बरें आसलेलें तर सारकें पॉयंट टू पॉयंट आसलें तर बेश्टेच घातलेलें हांवें म्हटलें बॉम्ब लागले म्हटलें ओके रावता आमी तुमच्या तियात्राक अच्छा हांव सांगता त्या भाशेन बरेचशे लोकांक बरें आयकूंक बरें दिसतलें आतां तुमचेंय तियात्र येवपाचें आहा आनी तुमी बी आतां तियात्र डायरेक्ट करतले म्हणून करतलें एक डायरेक्ट करता तुमच्या फॅनाक बीन बरें दिसतलें हें सगळें आयकून एक धाकटीशी मॅसेज गोंयकारांक आनी हे तियात्र चुकलेल्या लोकांक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांदू आनी तियात्र मोग्यांदू जशी गोंयकार आनी आमगे UK आहाय ती सदां तुमी आमकां कितलो मोग दिला त्या मोगा वरवीं जितले पावटी आमी UK शारान आयल्या तितले पावटी हावसफूल करून हो मोग हावसफूल जालो म्हणटा एक काळजा खुशालकाय भोगता कित्याक तुमी आमकां सांगाता आहा म्हूण आमकां कळटा आनी आमी जाणाय आमगे गोंयकार भाव भयणां आमी तियात्रिस्तां केन्ना सोडपाना आनी कोंकणी भास ती केन्ना सोडपाची न्हय जे सुवातेर कोंकणी आहा थिंगा आमगे गोंयकार आहा सो मागता फुडाराक जशी आमी तियात्र घेवन येतलीं जावं कोणूय नवीं कलाकारां आनी कलाकारांक संदी दिवची जशी आमची नवीं भुरगीं आसात कलाकार वावुरतात बाबडी ह्या गांवांनी पावोंक जायते पावटी डायरेक्टरांक दिसता तीं हाडलीं जाल्यार आमकांय सो आमी हो वावर दूड मोडूनूच हाडटा सो जेन्ना न्यू भुरगीं आमगे तियात्रान येताय आनी एंट्री घेताय तांकांय तुमी एक चान्स दिवचो तांकांय शाबासकी दिवन तांकां दाखोवचें म्हणजे तुमी ह्या पालकार आमकां जायी जशी आमकां तुमी दिलां तशी करून तेंय न्यू भुरग्यांक दिवन आनी मागता जेन्ना तियात्र आमगे ह्या गांवांनी वो UK शारान येता तेन्ना तुमचो खूब मोग आमी मेवता आनी फुडारा आमी येयले जाल्यार आमकांय होच मोग तुमी दिवचो देव बरें करूं हातून तुमकां आनी एक आर्टिस्ट पळोवपाक मेळटले इमोशनल हांवें तांकां फर्स्ट टायम पळयलां सर नांव कितें तुमगेलें म्हजें नांव ट्रिनिदाद फेर्नांदीस फेर्नांदीस आनी गांवांक खंय गांवान कोलवा आनी UKन आतां कितले फावटी येयला UKन पयलीच फावट हांव पावलोलो 2010 आनी म्हाका हाडलेलो टोनी डायसन महानंद यशवाक आनी कांयच दुसरे पावटी हांव लंडनच्या शारांत पावलां आनीक हांगा हाचे उद्देशी पावलां कॉमेडियन मायरन रिचर्ड आनीक ऑर्गनायझर जो वालेन हांकां हांव काल सांगतान देव बरें करूं म्हणटा कारण हाचे उद्देशी हांव दुसरे पावटी लंडनच्या शारांत पावलो आतां तुमी हे तियात्र पळयले ऑडियन्स फूल आहा एकदम हावसफूल आनी काल 100 लोक परतो गेलो खंय हे सगळे पळोवन तुमकां कशें दिसलें चोय तियात्र जायते जाताय थोडे लोक आपल्या आवडीचे एक्टरांक डायरेक्टरांक सोदता पूण लोकांनी एक मनान दवरूंक जाय जावं दुसरोय एक ल्हानसो एक्टर वो डायरेक्टर येता आनी आपली कला स्टेजीर दाखयता तेन्ना तुमी लोकांनी तांकांय वाखाणूंक जाय हाचे उद्देशी जायते आनीक नवे कलाकार नवे डायरेक्टर हे लंडनच्या शारांत पावतले सारकें बरें एकदम बरें बरें तर तुमकां पळोवन बरें दिसलें हांगासर तुमचो एक्टिंगूय लोकांक भरपूर बरें दिसलें आनी बरो इमोशनल आहा रियल कॅरेक्टर अशें दिसता कॅरेक्टर म्हटल्यार कॅरेक्टर जायते जाण कोत्तात पूण थोडे
व्हडले विलन असले हिरो असलेच रोल करतात पूण पायचो मायचो रोल करूंक चडशे करूंक सोदिना पूण हांव आयज कितलींशींच वर्सां जालीं पायचोच रोल करता आनी ताचें कारण म्हटल्यार पयलीच फावट म्हाका मिनी मारियोन हाडलेलो हो पायचो रोल करूंक ओके कारण ताणें सांगलेलें आरे श्रीनाथ तूं इतलो बरो दिसता आनी पायचो रोल करता तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें म्हाका पायचो रोल चड आवडटा म्हणून आनी त्या दिसाक सावन सगळेच डायरेक्टर म्हाका पायचोच रोल दिवंक लागले आनी हांवें केन्नाच ना म्हणूंक ना ताची खुशी हांवें हें करूंक ना करीत आयलो आनी लोकांनी आयज म्हाका तेच नदरेन पळयलो लोकांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयज पासून म्हाका एक पाय कसो एका स्टेजीर काम करता तें तुमी पळयतात देखून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. बाय कितें रोडोंक येयलें होय कशें आसलें तियात्र बरो जालो बरो जाला बाय कशें आसलें कित्याक रोड तूं रोडोंक येयलें कित मॅसेज डायरेक्टराक कित मॅसेज दिवपाक जाय तेका आनी व्हडलो मनीस जावं आनी बरे भाशेन तेगे सगळें सक्सेसफूल जाल्यार पुरो तियात्र काडटितलें बरें देव बरें कशें आसलेलें तियात्र कशें आसलेलें कशें आसलेलें इट वॉज व्हेरी गुड एंडींग वॉज व्हेरी नायस टचिंग चड सायड जालें येस आनी रोडटाले पासून रोटाले वय वय सगळ्यांचे दोडे मातशे Yeah, the ending was on the touching of a father. अनएक्सपेक्टेड Expecting. कित मॅसेज दिवपाक जाय मायरानाक God bless him always and make him a good star like his father. नांव कितें बाबा तुगेलें जॉन कितें सांगपा जाय बायलेन सांगला तेंच तुगे नांव कितें बाय तशें न्ही Abigail. तूं कोंकणी येयना येता but I can't speak. बाय तुगे नांव कितें एकदम बरो जाला ओके हेज पयलीं सेल्वी गे तियात्र चलले ती सेल्वी गे तियात्र चलयले हेज पयलीं ओके बरें जालें न्हू बरें एन्जॉय करा देव बरें करूं हां बरें देव बरें करूं ओके ओके टीवी हय बरें बरें मॅडम बाब केसो आयज बरा आज जायत जाण येवन पोते गेले 100-200 लोक वेंबली तशें जाले हांगाय अशें जाले सो तांकां लागून तुमचे कडेन कितें स्पेशल आयडिया आसा हय आहा आहा हय आहा खंय म्हाका कळ्ळें आसतलेच म्हणून तुमकां सगल्यांक म्हज्या लंडनच्या गोंयकार भाव भयणांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण म्हजो तियात्र म्हजो देडी हो शो लंडनच्या शारांत जालोलो ते सगळे शो हावसफूल जावन जायत्या लोकांक परत वचचें पडलें तर ताकाच लागून आमी आनीक 2 शो घातल्यात जे जातले निमणे शो ह्या लंडनच्या शारांत जो जातलो 25 तारखेर स्प्रिंग वेस्ट एकेडमी हॉल फेल्थम टिकेट्यो पीटर द मेशेस आनी डेल्फी लागीं आसात तेच परी 26 तारखेर जातलो पातीदार हावस हाच्यो टिकेट्यो ज्या एस कायताना लागीं आसात तर जो मोग तुमी म्हज्या दाडाक दिला तोच मोग तुमी म्हाका दितात ते पळोवन हांव खूब खुशाल तो तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा बाय कशें आयज तूं हांव बरें आसा आनी फर्स्ट टायम इंग्लंडच्या शहरान येवन कशें दिसलें तुमकां म्हाका एकदम बरें दिसलें हांव कांदोलिना फेर्नांदीस शोर्केस्ट कॉमेडियन सेल्वीची बायल आनी डायरेक्टर मायरानाची मामी आनी हांगासर येवपाक तुमकां चडान चड म्हणजे हेल्प कोणाच आसलेलो हांगा येवपाक चडान चड हेल्प आदार म्हळ्यार म्हाका बाबजो वालेंत हय आमचो ऑर्गनायझर ताणें खूब आदार दिला म्हज्या पुताक हो शो करपाक गोंया आयले तेन्ना ताणें म्हाका सांगिल्लें म्हाका मॅडम तेणें म्हाका सांगिल्लें आपूण अशें करून चिंतिलां मायराना डायरेक्टर करून चिंतिलां ना म्हजो डॅडी म्हूण तियात्रान सेलेक्ट केला म्हूण हांवें म्हळें बाबा ओके मुखार वच कितें जाता तें बरें जातलें अशें म्हूण एकदम म्हाका खुशालकाय भोगोली आनी चड करून दिनवाशी हांव भाव रिचर्डाक तेणी जायतो हेल्प केला हो तियात्र मुखार व्हरपाक तेंचे देवाचें बेसा मागता आनी हांगा लंडन रावतल्या गोंयकार भाव भयणाक हांव काळजांतल्यान दिनवासतां म्हज्या पुताच्या शेवाक ती आयली
आनी पळोवन खुशाल जाली बरो आसा म्हूण तिवूय तांकांय मानवलो दुसऱ्यांकूय सांगलें तेमी जायत्या जाणांनी म्हाका फोनाचेर पसून सांगलें शो बरो आहा म्हूण. ओके पण अशें केन्ना चिंतलेलें तुमी म्हटल्यार इतले लोक येतले इतले लोक येतले ती आपणागे पुतागे फर्स्ट तियात्र आतां न्यू डायरेक्टर म्हटल्यार लोक तितले येना म्हटल्यार आतां केन्ना एक्सपेक्ट केल्लें म्हटल्यार इतले लोक येतले आनी परते वतले इतलो हावसफूल जावन मागीर शो तुमकां परतो करचो पडटलो अशें केन्ना चिंतलेलें? अशें केन्ना चिंतूं ना पूण देवाचेर विस्वास आहलो कितें जाता तें बरें जाता म्हूण जाता म्हूण कित्याक सदां मुगे घोव म्हणटालो बायले हांव तुका वतलो लंडन वतलो पूण तो पावना आयज तेण म्हाका हाडना खरें पूण मुगे पुतान म्हाका हाडा थंय सांगाता इपा म्हाका पावना घरकारा सांगाता हांव पुता सांगाता येयला तेण म्हाका हाडलें तेशें शो बी बरो वयतो सक्सेसफूल वयतो म्हूण हितू विस्वास दवरून आहलो. इतलो सोबत लोक ह्या आमच्या तियात्राक जाल्ल्या खातीर म्हजो डॅडी ह्या तियात्राक इतलो सोबत लोक जाल्ल्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मागता जो वालेंतिनागी स्टेजीर येवं. मागता सोर्गेस कॉमेडियन सेल्वी जेन्ना आमचे मदें ना जालो तेन्ना आतां ताच्या पुताक हे पालकाचो फुडलो पावंडो लागून हो तियात्र आमी करूंक फुडें सरलो. जेन्ना हो तियात्र हांव जेन्ना ताचे घरकान्नीक सांगलें सेल्वीचे घरकान्नीक सांगलें सेल्वीच्या नांवार तुमच्या बायलांच्या डॅडीच्या नांवार आमी तियात्र करता तेन्ना तेमी म्हाका सांगलें वच फुडें म्हजो तुमकां सगळो सपोर्ट आसतलो. जेन्ना हो तियात्र हांव लंडनाक आसलो तेन्ना हांवें जो वालेंतीक सांगलें जो वालेंत आमी सेल्वीच्या नांवार तियात्र करता तेन्ना जो वालेंतीन आमकां म्हटलें कसली गरज पडली जाल्यार आपल्याक सांग सगळे पयशे त्या हॉलाचे कितें आसा ते आपण दितलो म्हणून ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. हो तियात्र फुडें व्हरप हो तियात्राक आमकां आदार दिलो. कॉमेडियन आंबे लॉरी कावासो बाय रोमा बाय आटोले केमायना आनी काजंताचो आरीफ आनी फूल ट्रूप हो आमचो फूल ट्रूप म्हजो डॅडी आयज ताच्या सांगाताक ह्या तियात्राची आमी 50 शो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करता. हे सगळें तुमकां लागून जालां. तुमी सेल्वीक मोग दिला तितलोच ताच्या पुताक घेवन ह्या आयज 50 शो आमी लंडनच्या शारांत करता. मागता आमचे मदें सेल्वीची घरकान्न मागता सेल्वीचे घरकान्नी लागीं आमकां 2 उतरां सांगूं. हांव खूब खुशाल पळोवन तुमकां हांगा रावलेल्या गोंयकार भाव भयणांक म्हज्या पुताचो वावर पळोवन तुमी हांगा हाजीर जाल्ली आनी खुशालकाय भोगता म्हाका जो मोग तुमी म्हज्या घरकाराक दिताली तोच मोग तुमी म्हज्या पुताक दाखोवंक हांगा आयली म्हणून. हांव काळजांतल्यान दिनवासकार आमचो बाब ऑर्गनायझर जो वालेकार ताणें जायतो आदार केला हो म्हजो पुताचो भाव फुडें व्हरून ताच्या घराब्याचेर ताच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागता. तशें दिनवासता बाब रिचर्डाक आनी आख्या आमच्या ग्रुपाक तांचो जायतो आदार आनी साकार मेळ्ळो आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. मागता फादरा लागीं फादर एश्ली फादरा लागीं आमकां 2 उतरां सांग.
सगळ्यांक तुमकां देव सांगयो फादराक सोय जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी म्हणपाक तुमकांय म्हणटा मोगाच्या भावा भयणो आयज खुशाल जाता लंडनच्या शारांत तुमकां ही मोगाची भेट करपाक आनी एक कारण जावन आसा आमचो रोजचो देव बाप देवाक हांव दिनवासता कित्याक ताचे उद्देशी हो गूण आमचे भितर उत्पन्न जालो दिनवासता आमच्या सेल्वेक दिवाक तेच उद्देशी आमकां हें नांव मेळ्ळें ह्या गुणाची पावलां फुडें पावली आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आयच्या दिसाक हांव तुमचे मदें कांतार म्हणपाक पावलो जरी तर हांव थोडे दीस फाटीं पावलो खरो पूण जायते तुमी मागताली येयल्या पुरो आनी इश्ण पयलीं हांवें दितीवा सांगिल्लें घरांत आसतना जरी तर तुका जाय सेल्वे दित्यो जाल्यार म्हाका लंडनच्या शारांत पावय कित्याक हें कांतार म्हणपाक आनी हें कांतार म्हणून तुमकां सगळ्यांक ताच्यो यादी जिवाड करपाक हांव समजतां कांतरा उद्देशी थोड्यो तरी यादी उत्पन्न जाल्यात देखून तुमकां सगळ्यांक हांव काळजाची कोलायक दिनवासता म्हज्या रवी डिरेक्टरांक म्हजो कजन मायरन आनी कॉमेडियन रिचर्ड आनी आमच्या पुराय ग्रुपाक तांचो सांगात आनी आदार आमकां सदांच फावो जाला म्हजो भाव आसा आरिफ ताकाय काळजाची कोलायक दिनवासता तुमकां सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद आसूं तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या बऱ्या वावराचेर देव देव बरें करूं म्हणटा हे फोकाडाचें काम न्हय हे 2 ट्रूप हे लंडनच्या शारांत काडपाक 22 आर्टिस्ट म्हजे भाव जो वालेंती हे लंडनच्या शारांत हाडून तुमकां 2 तियात्र हे लंडनच्या शारांत दाखोवंक ताणें आमकां आदार दिलो एक म्हजो डॅडी आनी दुसरो तियात्र मायचे करून घडटो सासूमाय कावयता म्हणटो मागता हे आमचे प्रोड्युसर आमचो ऑर्गनायझर म्हजो भाव जो वालेन मागता आमकां 2 उतर सांगो सगळ्यांक तुमकां माय बाबाचे उपकार देव बरें सांग हांव घेता पुरे स्वातेक तुमकां सगळ्यांक कांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांवें हाडलो त्या मायरनाचो म्हजो डॅडी तुमी हो पळोवंक देखून हो त्या तुमी हावसफूल केलो कांतान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच देव बरें करूं म्हणटा म्हाका टिकेटी खूब आदार केला तांकां पिटर दी मिर्ची डिस्टन चेडो जॉन रोज डेल्फी लावरेन तांकां सगळ्यांक कांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच देव बरें म्हणटा तुमकां तुमी टिकेटी काडटात आनी तियात्रां येतात म्हूण हांव समजता तुमी तुमचो मोग तियात्रा सवें कोंकणी सवें दाखयता म्हणून आनी आमची परंपरा फुडें व्हरोंक तुमी म्हाका आदार दिता म्हणून देखून तुमकां सगळ्यांक कांतान देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा इतलो सगळो लोक काली आमचे शो हावसफूल जाले आयजूय हो शो हावसफूल जावन जायत्या लोकांक परत तेचे पडले ताका लागून आनीक एक रिपीट शो आमी ह्या हॉलांत दवरला तो जातलो 25 तारखेर सांजेच्या 2:30 मागता आमचे मदें लॉरी प्रवास आसा आमकां 2 मोगाची उतरां सांग हांगा दवरल्यार सगळ्यांक माय बाबाचो उपकार एक्चुअली हांव रेडी नासलो हांव बरे सुवातेर ह्या ट्रुपाक भागाडटा ह्या ट्रुपाक आनी म्हाका सामको खुशी भोगता जेन्ना म्हाका इन्स्टिट्यूटान सांगलें आमी मायरनाचो तियात्र करुया तेन्ना म्हजें नेमकूच सावन जाता हांवें म्हाज्या तियात्राची रिहर्सली करून तितल्यो तेज्यो केल्या कारण तियात्र बरो जावंक जाय आसलो सेल्फीक लागून आमी तो आमचे पूण खूब ल्हान हांगा सगळे आसा प्रतिमानी खूब ल्हान पूण तरी आसतना तो आमचोच कसो आमचोच हो तियात्र आमी ताचो खंयचेच वाटेन सोगला पडोवंक दिवंक ना हांव बरपी दिता जो वालेन बाबा ताच्या वांगड्यान कारण 2 तियात्र हांगासर ताणें हाडले आनीक इतलो लोक जालो त्या तियात्राक आनी तुमी दाखोवन दिले सेफीचो मोग अजुनूय तुमच्या काळजान आसा मोर पासून उरतलो केदी भाशेन खोशी भोगता सांगप आमी सगळे तयार आसा जावं आमचे रिओमा मालेसाची धूव आनी आमचो मायर सेल्वीचो पूत आनी हे सगळे फुडें व्हरप जाय आतां आनी आमकां तांचेर विस्वास आसा हे सगळे हो वाव हे तियात्राचो वाव हे कोंकणी भाशेन आपल्या बाबायचें नांव मारिओ लुईस जावं सेल्वी हांचें नांव फुडें व्हरतली अशें करतो
हांव केरी पासून वाकाणटा सगळे आख्या कलाकारांक हांगासर टॉप मोस्ट कलाकार आसा हांव केरी पासून परबी दिता बाय आंतोनेत बाय रोमा आमचो आंबे बाब कारण हे सगळी बिजी तोरे आसतना ताणी बायरनाचो तियात्र आपलो म्हणून केलो हांवेनूय तो तियात्र म्हजो अशें समजून ह्या तियात्राक खूब म्हजे लायक व्हरता ते बरी मोग दाखयलो आमच्यान विसरूंक जायना आमी कितेंय जावं हांवें कितले तियात्र बरयले हेरांनी बरयले पूण आमी रोखडेच तो तियात्राचो टॉपीक वो तियात्राक डिस्कस करूंक जाय जाल्यार आमी रिचर्डाच्या फुड्यान येता रिचर्ड कास्ट कोण करुया रे कॉमेडियन कोण करुया हो भुरगो सुमनाचो म्हणून सोजमा नाकात तुमी ताचे तकलेन आसा ते 10 जाणांचे तकलेन ना एक बरो डिरेक्टर एक बरो कॉमेडियन आनी तियात्राची जाणविकाय आसलेलो मनीस आनी ताकाच लागून जायते तियात्र बरे फुडें पावल्यात कारण ताजे सजेशन आतां बरें आसता हांव बरें दिवपाक आमच्या आख्या ट्रुपाच्या नांवान ह्या आख्या ग्रुपाच्या नांवान डायरेक्टरांच्या नांवान दोगूय डायरेक्टर मायर आनी रिचर्ड हांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी खरी पासून उपकार आठयता आमचे संगीतकार जे हांगासर आसा जावं आमचो आरीफ बाब नॉर्बर्ट आसा आमचे मदें गोंयांतलो बरो ड्रामर आमचे मदें जॅक बाब आसा एक महान ड्रामर तो आपले ओडपण केन्ना घेवन भोंवना मडगांव कावंटराचेर गेल्यार तिकेटी तोच विकता तियात्राच्यो सो त्या भायर आमचो डॉमिनीक बाब आसा तांकांय परबी बरो देखपाट आमच्या ट्रुपाच्या नांवान तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आमी दोनीच टायम घेता तुमकां 2 मिनिट मागता रोमा लागीं आमकां 2 उतरां सांग दोनी पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक काळजाची खोलायेंतल्यान देव बरें करूं कित्याक जितले फावटी आमी आमचो वावर घेवन ह्या UK शारान येता तितलेय फावटी हो मोग तुमी आमकां दिला आनी आयज हांव इतली खुशाल जाता हो आमचो मायर धाकटो डायरेक्टर सगळीं व्हडलीं एक्टरां आसात ताका पूण डायरेक्टर व्हडलोच जाला तो व्हडलीं एक्टरां आसात हांव खूब खुशाल जाता कित्याक जो मोग तुमी ताच्या बापायक दिलो तो ताका दिलो इतलेंच म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजाची खोलायेंतल्यान दिता मागता आपण मेळाला दोनीच उतरां मागता लास्ट आंबे लागीं आमकां 2 उतरां सांग आनी मुखार वचोनात आमी मागता आंबे लागीं आमकां 2 उतरां सांग उतरां फास्ट सांगता कित्याक केपी चोयनूच येयले सगळ्यांनी सांगलां हांव त्याच सांगता तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी तुमचो टायम पिड्यार करून एक तियात्र पळोवंक येतात देखूनच आमी हांगासर तियात्र घेवन वचूंक शकतात तशेंच बाबजो वालेन आमचे कालूस बाब तशेंच आमचे सगळे हांगासर वावुरतात स्टेज हांगासर तयार करून सदांच बाब नाचली आसता जायत्या वावुरतात तिकेटी भोगोवपाक तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो डायरेक्टर बाब मायर तसोच बाब रिचर्ड आनी आख्या ग्रुपाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देव बरें देव बरें करूं म्हणटा आमच्या म्युझिशनाक आमचो पयलो बेजाचेर आसा आमचो डॉमिनीक ट्राम्पेटीचेर आसा नॉर्बर्ट ड्रामाचेर आसा जॅक आमचे किबोर्डाचेर आसा आरिफ द ग्रेट आमची बऱ्यांतली बरी लायट सुकूर कॉमेडियन सुकूर आमचो सावंड कार्लोस देव बरें करूं म्हणटा नेस्ली आनी जुदास आनी आमकां जायती सीन करता तेन्ना आमकां आदार दिलो आनीक एक कळीत करूंक लायता जेन्ना सेल्वी जिवो आसलो तेन्ना सदांच म्हणटालो आपले घरकान्नीक लंडन हाडटलो म्हणून पूण आयज सेल्वी ना पूण आयज ताची घरकार लंडनच्या शारांत आसा आनी आपल्या पुतान ताच्या पुतान तिका ह्या लंडनच्या शारांत हाडल्या ताका मोठ्यान ताळयो मारून मारता देव बरें करूं म्हणटा ही दिसा काडूंक आमकां आदार केला कार्लोस जोवाची घरकार एसपी आनीक आमचो नेस्ली ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आणि आम्ही रोखीच आमची केक दाखवतात आणि काबार होतात
देव बरें करूं मागता आमच्या डायरेक्टराक आमी चलो त्रास आलो हे आमचे गावा तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण तो सगळो लोक म्हज्या तियात्राक जालो म्हणून हांव चड देव बरें करूं म्हणटा बाब कॉमेडियन रिचर्ड आनी जो वाले ताका आनी म्हाका एक संदी दिली धाडाचो वार फुडें व्हरून तीच फुडें देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या फूल ट्रुपाक जो आपलो तियात्र जाल्ल्या परी कान मारून तियात्र केलो बाब हातून ते मायना रोमा लोरेट रावासो आमी रियोमा मितन सगळीं खूब पावली तियात्र करून आयज म्हजो दादा म्हज्या सांगाताक ना करप पूण आयज म्हजी मामी आयज ह्या लंडनच्या शारान म्हज्या सांगाताक आसा हांव खूब हुशार तर म्हज्या म्युजिशियनाच्या नांवान स्टेज मॅनेजर आमचे स्टेज घातल्या लायटमॅन सावंड सगळ्याच्या नांवान काळजाचे कोलायकान देव बरें करूं. देव बरें करूं. कोळीत कोता हो शो जातलो म्हजो डॅडी 25 तारखेर सांजेच्या ओडिसांत हेच हॉलान आनी म्हजो तियात्र मायचे करून व्हरतो 2 शो जातले 24 तारखेर सांजेच्या ओडिसांत आनी 6:30 आनी म्हज्या डॅडी ह्या तियात्रान म्हज्या तियात्राक फादर एस्ट्रीफ आसतलो आनी एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल. म्हजें नांव विल्बन परेरा. आतां तुका फर्स्ट टायम हांगासर पयला म्हटल्यार हेजे पयलीं तियात्र केला तुमी? ओ हेज्या पयलीं हांव एक पाट येयल्लो लास्ट टायम इन मे. आनी गांवांत खंयचो? हांव गांवांत सावंडेचो कुरचोरें. खंय कितें म्हटलें? कुरचोरें कुरचोरें गांवांत सावड्ड्या कुरचोरें. आनी हे तियात्रान तुमचो रोल? ह्या तियात्रान हांव एक पुताचो रोल करता आनी मागीर हांव IPS ऑफिसर जाता. बरें देव बरें करूं तुमकां. तुकाय देव बरें करूं. नांव कितें तुगेलें? लुडन रॉड्रिगीस. कितें म्हटलें? लुडन लुडन लुडन. आनी गोंया खंय? कार्मोना. कार्मोना. आतां हिंग खूंय आयलें तूं? स्कॉटलँड अबडी. स्कॉटलँडसान? हय. म्हटल्यार स्पेशली तियात्र लागून? हय. कांतार आनी डान्स केसो आसलेलो? सगळी डावा. बरा सारको डिफरंट सारको सेल्वी. सारको न्ही सेम सेल्वी. तिसरो नंबर 4 and 4 44. केशें आसलो तियात्र? Theatre was too good, very emotional at the end. Very emotional. Really. We missed Selvi. Favorite part खंयचे लागले? End part was Last, and comedy. मायरानालो. 3 of सगळे तिगांचे कांतरा. तिगांचे comedy. नांव कितें तुगेलें आनी हुशान येयला? Elria, हांव हांसलोसान येयला. हांसलोसान येयला. कितें मॅसेज डायरेक्टराक? It was very good, very good. बरें देव बरें करूं. बायको केशी आहा आयज? Very nice. Today is best. आतां हुंयसान येयला तूं? नांव कितें तुगेलें? हुंयसान येयला? Rose. हय. Benavli. बेनावले. आतां तियात्र चलता केशें दिसलें तियात्र? Best. बरें जाला? बरी हा स्टोरी. मागीर नाच नाही बरी. बरें केला? बरें मेवचें देव बरें करूं. बरें जालें पयलें. केशें आसलें बाय तियात्र केशें आसलेलें? बरें आसलें तियात्र. बरें? बरें आसलें. सगळ्यांक बरें कितें दिसलें? कॉमेडी बरी आसलेली. कॉमेडी बरें. थँक यू. मायरेनान केशें केलें काम? बरें केलां काम मायरनान. कितें मॅसेज कितें? बरें मॅसेज दिवपा जाय? होय. पेरंट्सां विश आसा ती पुरी करपाची भुरग्यांक. हय. बरें. बाय तुगें नांव कितें? Get now Palmira Fernandez. फर्नांडीस. Yeah. खुंय आयले तुमी? आहा बरें. तियात्राचे खंयचो भाग तुमकां चड फेवरेट जालो? चड फेवरेट भाग जालो म्हाका तेजे चेड्याचो. जेन्ना तो रडोंक लागलो तेन्ना आमकां सगल्यांक तेणें रडयली. तो आनी फादर आमचो फादर येयल्लो आहा तो तेजो त्या भावाचो चेडो सेल्वीच्या तेणें टू गूड न्हू? सारकी रडयली आमकां. सारको सेल्वीचो उगडास आमकां सारको टच जालो काळजाक. सेल्वीचो उगडास येवन आमी ह्या तियात्राक सारकें रडलें. पूण हो तियात्र सारको टू गूड आहा. बेस्ट. आजून पासून म्हाका रडोंक येता कितें मायरन रडटा तें पळोवन म्हज्यान जांग ना बट
स्टील हांव सारकें सेल्वीक सर्गीचे राजदेवान फावो केल्या पुरवण मागता. एकदम बरें न्ही तियात्र म्हणजे आनी एक फावटी जर तुमकां चान्स पडलो पळोवपाक तर पयले तुमी शुअर ओके पळयतलींच आमी गोंयांत आसली जाल्यार 10 पाटी पूण पळयतासली. कित मेसेज मायरेना कित मेसेज दियाय मायरन तुवें चड बरें केलां ह्या तियात्रांत आनी आमी सारकी खुशाल आनी डॅडीक आमी सदांच आमच्या रोजारान तुज्या डॅडीक पासून मागतली आनी मागत आसा जेन्ना तुजो डॅडी मेल्लो तेन्ना आमी सगळीं रोडली आमच्या आख्या गोरभर लोकांन आमकां हांव नको आमची नेबर्स पासून सारकी रोडली ताका लागून मायरनाक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी हे फुडें तेणें जायते बरे बरे तियात्र हाडचे म्हणून हांव काल सांगतान मागता. देव बरोबर तुमकां थँक्यू. नांव कितें नांव कितें तुमगेलें रोनी एंड वेरोनिका. तियात्र चलय तुमी वय कशें आसलेलें एकदम बरो. तियात्राचो खंयचो पार्ट तुमगे फेवरेट जालो द लास्ट बरो लागला पळय तो आमचो फादर फादरालो येयला पळय तो आनी ताणें बरें एक्टींग केलां आनी ताणें बरी कातारां सेल्वीचें आमकां सारकें दाखयलो सेल्वी सारको स्टेजीर जीव हातलेल्या भाशेन हिंगाच आसलेले भशेन दिसता न्ही सारको जीव हातलेल्या भाशेन तो नाचता आनी तेची एक्टींग आनी ते एकदम बरें दिसता. आनी एक दाखलो मेसेज डायरेक्टराक स्पेशली हांव मायरनान तेज्या डाडा फाटल्यान ऑल द बेस्ट म्हणटा कित्याक ल्हानूच आसतना तो डायरेक्टर जालो आनी सेल्वीन ताका सदांच बरें मागोन धाडचें आनी सेल्वीक सदांच सर्गीचे सुख फावो जावचें म्हणून आमी देवा लागीं मागता. बरें तुम देव बरोबर तुमकां थँक्यू. चीयर्स. बाय. पळयत रावा कोंकणी टीव्ही आणि आयचो व्हिडिओ तुमकां कशें दिसले कमेंट सेक्शनान कळवा विसर नाकात. विवा रे विवा 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 रे